ताचो आतां यादनीक पास्काची वात दुपायतलो आनी त्या उपरांत प्रधान सेवक पास्काची पोरकोडणी करतलो. सोमयाच्या पुनर्जिवणपणाक लोकांक लागून आखे प्रितोमेक आयलोली कुशालकाय पोरगोड जातली. सोरवणीच्या इतिहासांत आसतले मुखेल भाग आमच्या कानार सादतले आनी रातीची तोखणाय केलोली आमी आयकतले. जेजून हाडलोलो खरो उजवाड आमकां फावो जावूं पास्काचे वातीची वाखाणणी करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या हातांत पेटलेल्यो वात्यो धरून हे पोरकोडणेंत मेळ्ळोलो संदेश घेवया. Porizaya देवदूताच्या दोलबारानो कुशालकायेन गाया सोर्गीच्या सोगल्या पोतव्यानो जोयताची तुरतुरी वाजोन संसाराच्या शिमा पर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबासा कोण पोरगोड कोरा जेजू पुनर्जीवन जाला मोदनाचेर जोयताणे वेले जोयतिवंता राजाक जोय जोय आखे पृथ्वेच्या रोचनानो उठा उठा जागी जाया संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरकोटून खोमशिगा घासून दोल घुमटा बुडोवन दोबाजाचो गोणगोण कोरा जेजू पुनर्जीवन जाला ताचो लोक ताचो पोरसोळ तुमकां प्रकाश बोरीत करता सासनीक रासान आपले मोहिमे तारोक सुर्यान आपल्या तेसान तुमचो काळोख नाटाक केलो आनोन बोरी जातूं पोवीत सोबे आमचे माथेर रोडण्याचे दीस सोंपले आनोन तुजो उक्ती दाखोय होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयतिवंत राजाची पोतीन तूं सुभागी सुर्या बोरी ताची तुजेर भागता मोहिमा जीवन जाल्ल्या सोम्या कीर्तून जोयकार हाडून हांगा सोमा जाल्ल्या क्रिस्ती बाबा ताच्या उद्गार उल्हासानी
आमचे हे देव मंदिर आतां गोवन गोवन उदी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया दिसोन आशिल्ल्या देवा सोरपोदवेदार बापा आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मोनाचे सोगले बोगते तशेंच ताळ्याचे सोगले सोगते आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजू सासनाच्या बापा आदावाचे रीण फारीक केले आनी पुर्विल्ले पातोक मोगान विकरायलेल्या आपल्या रोगतान धुवून काडले कोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावात्याची दारां पोवीत जातात तीच आयची पास्काची पोरो आदी मागान आमच्या पुर्वसां इस्रायलाच्या पुता धुवा इजिप्तांतली भायर काडू पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतरशी केली ती राती एका खांब्याच्या उसवाडा पातकाचो काळोख दिसपाक आयलो ती राती आखे पृथ्वेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यान संवसाराचे खोटेपणांतली सुटका दिवं पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्या कुरपेन बरून नेटोयता आनी सोमेस्ता बरोबर देवाचे पवित्रायेन वांटो दिता ती राती मोन्नाच्यो साखळी तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती राती कितली विचित्र आमचे थाय तुजी काकलू तुजी दोया कितलो चितना वर्तो उचारा बायलो ओमोली कोप्रिमीत माये मोग तुजो सोडोचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावावीन गोरचेचे जेजूच्या मोनान नाटक जाला तें पातोक तें आदावाचें कितलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवणार फावो जालो कितलो बागी प्रातो हे रातीची पवित्राय कोटेपणा नपयत करता ओपरात सगलो धुवून काडटा पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेस जाल्यांक पुजवण दिता गोरवां मांडी बागोवन दवरता द्वेसुचो पालो तांबोवन मोगान काळजान एकवटायता वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वे एकामेका लागीं हाडटा देवा आनी मनशां मोदें
Sopurnaenek vårt sorta ti bagirati. He pasot bo povitr bapa, he anon borit rati khati, ami kortau ti vakarnechi betoni, tu moi pasan manunge, mova musacha vavran godleli, tucha monyaracha hatatlian vompleli, tuche povitr Sobben dobachan somor pili, hi pasca chiva, tuche mukar zorudi. Torata onot bapa, ai cerati ubon gelo caro, jena zauk porto, hi amci pasca chiva, Tucha navan vopleli, stuti gita kirtili, nirontori petleli, amche mode asudi, sorga divya sangati, tambonasta por solu, tituka mantatos li saundi, Vopni por moholi, sokalcha suryak legun, melodi tico usvar, au por conta to surya, ostom nashilo surya, Jesu Christ amcho somi, melia mode portolo, to shanti namchi karza borta, monsha kular prokas galta, ani tuje sobe bapa, moimen bosun ratsoloita, nite kali sasna chahasasna. Amen. दुसरो भाग सोबदाचो सेवादूर. आयचें जागरण सगळ्या एरा जागरणीची आवय आनी हेच खातीर देवाच्या उतराचो संदेश आमी भक्तीपणीन घेता. आदल्या कोरारांतलीं 3 आनी नव्या कोरारांतलीं 2 वाचपां आमी वाचतले. सोडवणीच्या इतिहासांतले मुखेल भाग म्हणल्यार देवान संवसार रचला ते मेरेन जी व्हड व्हड विस्मितां ताणें आमचे खातीर केलात ती आमी आयकतल्या. परगट जातोलें देवाचें उतर भक्तीपणीन आयकूंक सोडवणीचो गोत नियाळुया. पयलें वाचप. देव आमचो रचणार 6 दिसांनी आखी पृथ्वी रचून आपलो रचणेचो मुकूट कसो मनशाक रचता आनी सगळो संवसार मनशाचे आदीं कोता. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो समंदीर काळोखांत बुडलोलो
आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपाय मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मोडप जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मोडप केलें आनी मोडबा सकयलें आनी मोडबा वयलें उदक वांटलें. मोडबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळाक आयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुकी जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ले उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बियां आसलेलें रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिन्सां भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सां भाशेचीं बियां आसलेलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काल दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. पृथ्वी उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां. पृथ्वीर उजवाडाक घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळाक घाल्यो. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदकांत जिव्या प्राणांनी बरो आनी अंतराळार पृथ्वी वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हळें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां बरोत आनी पृथ्वीर सुकण्यांची संख्या वाडून वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, सगळे जिन्साची प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मनजाती जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां, आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचे रानवट जनावर, पोसपाची मनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्यान मासल्यांचेर, अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगळे रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर पोटून भोंवतेल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्यान मासल्यांचेर, अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीवेर जियेतल्या मनशातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीचेर बियां आसलीं झाडां आनी बियां आसलेलीं फळां दिते रूख, हे सोगते तुमचे जेवणपसनाक हांव दितां. आनी सगळे रानवट जनावरांक
अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयले उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो सबाब गावून जातलो. Tuzo osvaso sorbes pora ani bridu mecheru noveko. Putin Monia. Tuzo osvaso sorbes pora ani bridu mecheru noveko. Otmia moja sorbes poraci stuti kor, sorbes pora moja deva kitlo tu porto. Desmutani moimen bololo, usvar prokas fakoi tolo. Amso sabab. Tus ojos azul sorbes pora ani pritu mecheru noveko. Pritum tu vede ce punyadi ce dhararai sasna cha sasna titir kot kelyai. Doriacia varonta capangrong dile, utkatane porvota, voir zordali. Amso sabab. Tus ojos azul sorbes pora, ani pritu mecheru noveko. Vora falcani tisorish putoshkotai, dongra modliante uba unieta. Dace de kek mola soni apre, godir gordar, ruka khadya cher bosun kilbita. Amso sabab. Tus ojos azul sorbes pora ani pritu mecheru noveko. Tuja basata dongra ce pauskaltai, tuja morba ce derian sobin dadoshi sata. Korba poszczak tu patrzmy ton utpon kordaj, ani munsha bumitlo aplogras karche gati, tace korsa tu sada bondita. Amso sabab. Tus ojos azul sorbes pora, ani pritu mecheru noveko. Opore doria kitlo lamrun tatun firtat ishpa bai chivani. Vole takte prani otmia mocha sorbes pora chistutiko.
आमचो सबाब तुजो स्वासून सोर्बेस पोरा आनी प्रितुमेचेरू नोवेको. सगळीं उबीं रावया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासनाच्या देवा, तुज्या कोरण्याची मांडावळ सदांच जपाची. ओरोबाक तुवें संवसार रचलोय, त्यावून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलोय तो, कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बळी. तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. दुसरें वाचप. देव एब्रेहमा लागीं ताच्या एकल्याच पुताक इजाकाचो योद मागता. तेन्ना एब्रेहेम देवाची खुशी करूंक फुडें सरता. पूण देव इजाकाक निवारता आनी एब्रेहमाक आनी ताचे संस्थीक आशिर्वादान भरतलो म्हूण पासावणी दिता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांगा आसा. देवान आनीक एकदां म्हणलें, तुजे एकल्याच अपुर्बायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगा सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद भेटोवंक जोडो फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेता आनी थंय देवाक बसून तुमची शीं परतता. उपरांत योद भेटोवंक जोडो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पोळे, उजो आनी जोडो तर आमचे कडेन आसात, पूण योद भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळसो करतलो. मागीर दोगूय आपले उरलोली वाट ताकूंक लागले. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोडवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोरव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका. कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तोकली
वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिरकुटात शिरकोलोली. म्हणटच अब्राहमान यावे इरे मुणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनीक एकदां सोरेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतावन अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्विस्पोर. तुवें अशें केलें आनी तुजे एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी अंतराळा वेल्या नखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेलेर आसा ते रेवे इतली तुजी संसद हांव वाडयतलो. आनी तुजी संसद दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. आमचो सबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोरेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दालसोणें तुजेच आदींत राखून दवरलाय. हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाल बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशाक दीत आसाय आनी असो तुज्या भासावणेच्या भुरग्याचो अंक सगल्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय त्या परमणे ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा अब्राहमाक सगल्या परजांचो बापूय करताय. तर सगल्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. दिसांनी सोरेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रोनगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत व्हरतोच हांव खरेंच सोरेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतलो तो सोरेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकाराच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातूच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगली रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर पातलायलो आनी सोर्वेस्परान रातभर उदेगतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुत धोवो सुकी जमीन
जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्या आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडे स्वार तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्फोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जाली. हे पुरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतल्यान आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार पातलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडे स्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पातलायलो आनी फांटें फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिकले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मोदेंच बनगोवन उडयले. उदकांत नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलेल्या फारोआच्या रणगाड्यांक, घोडे स्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलेलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धोवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान पलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पोलेली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तूत देखलें आनी पोजेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. ते सुमोय मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुतवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. हांव सर्वेस्पराची स्तुती गायता. तो मोयमेन बोरला. जबाब हांव सर्वेस्पराची स्तुती गायता. तो मोयमेन बोरला. हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोयमेन बोरला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पोर मोजें बोळ आनी मोजो आस्कारी. तो मोजो तारू. तो मोजो देव. हांव ताका वखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो. हांव ताका किर्तिता. जबाब हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोयमेन बोरला. सर्वेस्पोर एक सुसारी. ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोआच्यो गाडयो आनी ताची फौज
ताणें दोर्यान शेवटिली ताचे गोट पोलवून गोडे खारात तांबड्या दोर्यान हीर आसले सबब हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोयमेन बोला सोमदिराच्या उदकांनी जोमून तांकां दांपले फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले तुजो उसवो हात सोर्वेस्पोरा आपल्या पोलान फांकी जाता तुजो उसवो हात सोर्वेस्पोरा दुस्मानाक नाथा कोरता सबब हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोयमेन बोला जोय तुझें ठिकाण केलाय सोर्वेस्पोरा तुझ्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत तुय सोर्वेस्पोरा तुझे पोचेक तूं वतलोय तुझ्या काशा दोंगरार तांकां पावून रिगोयतलोय सोर्वेस्पोरास वोटचोलोयतलो सासनाच्या सासना सबब हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोयमेन बोला प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पळजोळटात तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकांत सगल्या पोरजांक सोडवण दिवन तूं करताय तो राखे प्रितुमीच्या सगल्या मनशांक भावार्थान अब्राहमाची भुरगीं जावंक आनी विंचलोले पोरजेची वडवीक जोडूंक फावो कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आदल्या कोरारांतलीं वाचपां आतां सोंपलीं आतां वेगवेगळ्यो वातयो पेटयतात आनी मोहिमा देवाक व्हडा दोबाज्यान गावून जेजूच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं सुरू जाल्ल्या नव्या कोरारांत भितर सरतात पास्क म्हणल्यार आलतोडी तावन पलतोडी वचप आदलें सोडून नवें आपणावप हीच खुशालकाय दाखोवंक इगोर्जेच्यो गांठयो वाजयतात Moiman Devam Usorgi Ami Shanti Tacha Istat Sonsari Moiman Devam Usorgi Ani Shanti Tacha Istat Sonsari Sorvespora Deva Surgi Charaya Surpodveda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kurtao Ami Tuka Din Vastao Tuja Turboy Bova Papson Ami Tuka Wakantao Wakantao Moiman Deva Utsorgi Ani Shanti Tacha Istat Sonsari Moiman Deva Utsorgi Ani Shanti Tacha Istat Sonsari Somia Jesu Christa Mapaccia ekliat sputa
सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत को तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेसू Krista eklos tu pavitr eklos tu Ishmor eklos tu Parmeshwar eklos tu pavitr eklos tu Ishmor eklos tu Parmeshwar मोहिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या सोर पुर्विदारा बापा मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता आनी मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवाच्या काळजांनी रावूं आनी तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडांत जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. बसूया. चीट आमी सगलीं आमच्या पवित्रस्नाना दिसाक पातकाक मेल्या आनी सोम्या बरोबर पुनर्जीवन जाल्या. मोरणाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना हें सांत पावलो रोमकाराक आनी आमकां परगोडटा. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान हें तुमी नकळोत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सैम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेला जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटोच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा.
मोर्नाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें उबी रावया. मोरणाच्यो रिती सोंपूंक समाधीशी आयलोल्या बायलांक जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण दोग देवदूत सांगतात. जेजू जिवो जाला आनी आमचे मोदें आसा म्हूण ह्यो बायलो शिसांक पळयतात. Soy sorvesporat, 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 soy. Jezu तुझे बाय रोस्तना तुझ्या बापाशी आमकां व्हर. जेजू पुनर्जीवन पोंटू तुझ उतरान आमकां जीवन कर. Soy sorvesporat, 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 soy. तुमचे सोवे आसू. Moima tuka somia. सुणवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळीं जेजूचे निखपिणेक हाजीर आसलेल्यो त्यो अस्तऱ्यो आपणे तयार केलेले पोरमोळ घेवन फोंडाची आयल्यो आनी फोंडावेली फातर पेल्यान धुकल्ली आनी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सौम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंडलाक सांबाळलेल्यो आसतना अवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलेले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भिवून दोनीक दोळे लायले तेन्ना हांणी म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेलोले मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला. गालियेंत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो तांचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातान घालूंक जाय आनी ताका कुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलोलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी समाधीस आशिल्लो परत वचून ताणें हें सगळें 11 जाणांक आनी हेरां समेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली त्यो ह्यो: मारिया मागदलेन, जुआना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायल्यो. तांकां ही उतरां नाका जाल्लीं काना कशीं दिसलीं आनी तांणी हांचें सोत मारलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओळी मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान
Wakani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताताय प्राचीत दोणवण करून 40 दिसांचो लांब वाट चलून आयज आमी कुशालकायेन ह्या जागरणेंत रातचे वेळार आमी एकठांय जाल्या. कित्याक आमी एकठांय जाल्या? एक समोरमूंक आमच्या क्रिस्ती धर्माचें खाशेलेपण समोरमूंक. आनी हें खाशेलेपण कितें काय? वॉट इज दीस युनिकनेस ऑफ अ क्रिश्चन फेथ that we are celebrating? हें खाशेलेपण जावन आसा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवणपण. हेंच खाशेलेपण आमकां बागयोन पावलू कोरींतकारांक बरोवन आपले पयले चिठीन 15व्या आवेसवरांत 14वे वळींत अशें म्हणटा, जर तर देवान जेजूक पुनर्जीवन करूंक नासलो जाल्यार आमची पोरगोटणी पोकोळ आनी तुमचो भावार्थूय पोकोळ. एके भाशेन जेजूचें पुनर्जीवनपण जावन आसा माज आनी तेंगशी आमच्या क्रिस्ती धर्माची. रात वो काळूक मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फावटी आमी सैतानाक सोर करता. रात म्हणजे देंवचाराचें काळोख, कित्याक रातचे वेळार देंवचार येवन आमच्या जिवितान काळोख हाडटा आनी उजवाड जावन आसा देवाचो. पूण न्हय आयची रात, न्हय आयचो काळोख, कित्याक आयची रात जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो सोडवणेची रात. आयची रात जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो सुटकेची रात. आयची रात जावन आसा बरवशाची रात. हें हांव म्हणना, पूण आमी हें जोर तोर चीत दिवन पास्काचे पोरगोटणेंत आमी आयकलां. 4 पावटी प्रधान सेवकान पास्कांची पोरगोटणी करता आसतना ताणें अशें म्हणलेलें, ती रात हीच, ती पवित्र रात हीच. कसली काय ती रात? हो प्रश्न आमी मनान धरुया. आयचो सेवादोर मोगाच्या भाव भयणीनो 4 भागांनी वांटलेलो आसा. 4 भाग. पयलो भाग उजवाडाचो सेवाधर्म, दुसरो भाग सोबदाचो सेवाधर्म जो ह्या प्रवचना फाटल्यान सोंपतलो. तिसरो भाग जावन आसा पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म आनी चवथो भाग पवित्र बलिदानाचो, दिनवासनेच्या बलिदानाचो सेवाधर्म. हे रितीक 4 भाग आसात आनी 4 पावटी प्रधान सेवकान ही रात हीच अशें उद्गारलां. हाचे भितर कसलो संबंद आसा काय? हय मोगाच्या भाव भयणो, संबंद आसा. आनी हाचे दोनूय वस्तू मदें 4 पावटी परगटप आनी 4 भागांनी आयचो सेवाधर्म मांडावळून हाडप आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या, आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या 4 मुखेल भागांनी आमी पळोवंक शकतात. एके भाशेन आयचें जेजूचें पुनर्जीवनपण जें आमी समोरुंकता तातूंत ताच्या बरोबर आमी आमच्याय क्रिस्ती भावार्थ आमी समोरुंकता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदारां कशीं आयज हो समोरंभ करता. तर हो संबंद आमी कसलो तो पळोवया. पयलो भाग जावन आसा उजवाडाचो सेवादोर. आमी काळोखांतल्यान उजवाडांत भितर आमी आयल्या. हेच पास्काचे वाटेच्या उजवाडांत आमी काळोखांत आसलोलीं ती ह्या देव मंदिरांत उजवाडांत आमी प्रवेश केला. असलोच कसलो प्रवेश आयची पयली उद्गारणी प्रकाशनीत पास्काचे जी परगोटणी आसा तातूंत आमकां आयकूंक येता. इस्रायलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतलीं तुवें उतरोवशी केली.
ती रात हीच. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्परा देवान आपले इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली सावन तांकां सोडवणेक सुटका दिवन तांकां बासालोल्या देसांत तांणी पयलीं पावलां मारलीं. ही पयलीं पावलां आमच्या क्रिस्ती जिविताची खंयची काय? आमचो बावतिज्म. आमच्या बावतिज्मा वरवीं आमी आमच्या बासायलेल्या देसांत म्हणजे स्वर्गार आमची पयलीं पावलां आमी मारता. आमी काळोखाक नाकारता, पातकाच्या जिविताक नाकारून एका उजवाडाच्या जिविताक आमी फुडें करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या जे नव्या कोरांतले पयलें वाचप जें आमी आयकलां, भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, पवित्र स्नाना वरवीं सुमयार जेजू क्रिस्तान आमकां बुडोवन काडल्यांत, ताच्या वांगडा ताच्या मरणांत आमकां निकिपिल्यांत. कित्या पासत जसो बापान आपले मोहिमे बरें पदवेन क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तशेंच आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलें. एके भाशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्याच प्रवेशांत आमी करता तेन्ना जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत बावतिज्मा वरवीं आमी भागीदारां जातात. जशे भाशेन आमी शिव वर्तमानां आयकलां, जेन्ना ते वस्तुऱ्यो देवाच्या जेजूच्या फोंडाची वेतात, तो फोंडाचो फातर, समाधीचो फातर कुशीन दवरलेलो आसा. जेजू आमकां आपल्या मरणांतल्यान, आपल्या पुनर्जीवनपणांतल्यान आपले समाधीचो फातर कुशीन काडटा. कुशीन काडून आपले समाधीन तो आमकां येवकार दिता. तो येयात म्हणटा म्हजे समाधीन आनी म्हजें आसणें बाळगून घेयात. ताचें हें आमंत्रण स्विकार करूंक आमी तयार आसात काय? दुसरो भाग जावन आसा सोबदाचो सेवादोर. सोडवणीच्या इतिहासान देवान आपले पोरजेतांय कसलीं कसलीं विस्मितां केलीं आनी आपले भासावणे कशे भाशेन तो विस्वासी रावलो ताची गोवायकी आयची पयलीं वाचपां आमकां दितात. आनी अशेंच आयच्या दुसरे पावटी पास्कांचे परगोटणेन आमी आयकलां, एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दिसपट आयलो, ती रात हीच. हो खांबो कितें काय? स्तोत्रां 119 हाची 105वी वोड आमकां अशें म्हणटा, म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. देवाचें उतर जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, जो खांबो जो आमच्या जिविताक मार्ग आनी दर्शन दिता. आमच्या जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत कितें काय हो? जेन्ना आमी बावतिज घेतल्या उपरांत मोगाच्यानो आमी मिसाक वेता, देवाचें उतर आमी आयकता, घरांनी आमी देवाचें उतर वाचता, प्रवचन आमी आयकता, दोतोनीक आमी वेता, आमच्या जाणट्याची बरी देख, बरी उतरां आयकून आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत पावलां मारता, आमी वाडटा. देवाची उतर जाता आमचे क्रिस्ती जिविताक एक पोसण. आनी हेंच आयच्या ह्या दुसऱ्या भागांत आमकां हो सोंबून दिसून येता. जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रश्न येतात, आळकुळ्यो येतात, आमी कोणाशी वेता काय? आमी खंयसर ह्या प्रश्नाक जबाब सोदता काय? जायत को आमी त्या वस्तुऱ्या भाशेन देवदूतांनी त्या वस्तुऱ्यांक जी जेजूक समाधीन सोदतालीं तांकां म्हणलें, जिव्यांक तूं मेलोल्या मोदें कित्याक सोदताय? जिव्यांक तूं मेलोल्या मोदें कित्याक सोदताय? आमच्या जिविताचे प्रश्न सुटावे करूंक आमी खंय वेता काय? आमच्यान पेद्रू भाशेन जुवांच्या शिव वर्तमानान 6व्या वेस्वरांत पेद्रू जेजूक म्हणटा,
सोम्या कोणाशी म्हूण आमी वेथोल्या तुजेशी आसात उतरां सासनीक जिविताची. ह्याच जेजू सोवें आमी वचूया. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सोवें आमी वचूया आनी आमच्या प्रश्नाचो जबाब, जिविताच्या प्रश्नाच्या आडकोळीचो जबाब आमी सोदुया. तिसरो भाग मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा पवित्र स्नानाचो सेवादोर. ह्या भागांत आमच्या बावतिजमा दिसा आमी केल्ल्यो बासावण्यो आमी नवसोरतल्या. एके भाशेन आमी नव्या जिविताक आनीक फुडें पावलां आमी मारतल्या. आनी हेंच कितें तिसरे पावट प्रधान सेवकान ते प्रकाशाच्या पास्काचे परगोटणेन उचारलें. आखे प्रितुमीचे क्रिस्ती भावार्थ्यांक संवसाराचे खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा, नव्यान कुरपेन बरोवन नेटोयता आनी समेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेंत वांटो दिता. ती रात हीच. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत नवसरून एका नव्या जिविताक आमी पावलां मारलां. आनी हें पावल आमचे क्रिस्ती जिवितान खंयचो भाग काय तो तिरावणेचो संस्कार. उगडास आमी दवरुया. तिरावणेच्या संस्कारान आमी बावतिजमा दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आमची आवय बापाय पोदोन मोदोन न्हू, पूण आमीच ते बासावण्यो आमी एक भास दिता देवाक सोत मानूंक आनी देंवचाराचे ताळणेक आनी देंवचाराच्या कामाक आमी पयस करूंक. होच तिरावणेचो संस्कार मोगाच्या भाव भयणीनो तो रेका आमी सगल्यांनी घेतला. आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आयचो सेवादोर आमकां एक आव्हान दिता. आमी जाणाव जेजूच्या काळार ओस्तोऱ्याची गोवायकी तांकां कांयच मोल नासलें, तांकां कांयच मोल नासलें. पूण आयच्या शिव वर्तमानान जेन्ना त्यो ओस्तोऱ्यो जेजू कोणाच ना तो पळयतात, ती जातात पयली गोवायकी जेजूच्या पुनर्जीवणपणाची. एके भाशेन जी समाजांत जे आडकोळी आसात, द कस्टम्स जे समाजांत आसात ती तोडून उडयतात, ती मोडून उडयतात आनी जेजूची गोवायकी ती जातात. आयज आमकांय आमी तिरावणेचो संस्कार घेतला आनी बिस्पान आमचेर एक ल्हानशें तापोट मारून आमकां हें कळीत केलां. तूं क्रिस्ती जिवीत जियेताय जाल्यार तुज्या जिवितान कोश्ट येतले, दोग येतले, पिडापीड येतले. पूण तोरूय आसतना तूं म्हाका हे पिडापिडान गोवायकी दिवंक तूं तयार आसाय. चवथो भाग दिनवासनेचे बलिदानाचो सेवादोर. सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो सोमी जेजू आपले कुडी रगत घेवन ह्या उंड्या रोगतान आमकां तो बळ दिता, तो आमकां शक्ती दिता आपल्या उतरां सोवें जिवंक आनी आमचें जिवीत ताच्या तत्वां प्रमाणे चलोवंक. हेंच आमकां चवथे पावटी उद्गारून म्हणटा, मरणाच्यो सांखली तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांत तो उठलो. दर एक मीस मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा धाकटेंच. इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन ऑफ द रेजरेक्शन. दर एक मीस जावन आसा आमी देवाच्या पुनर्जीवणपणाचो उगडास. आमी म्हणटा भावार्थाचो उगडास. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. होय, आमकां सगल्यांक तो ताचे बराबर व्हरूंक तो परतून येतलो. आनी ह्या जेन्ना तो येतलो तो ह्या जेजूच्या येण्याक आमी तयार आसां काय. जेजू म्हणटा जुवांच्या शिव वर्तमानांत 11व्या आवेस्वरांत 25वे वडीन पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तो मेलोय जाल्यारूय जिवो आसतलो. आयज आमी सगळीं ह्या पिरगोचेर एकठांय जाल्या
जेजूचें पुनर्जिवणपण परकोट करूंक जेजूचें पुनर्जिवणपण समोरूंक पूण जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवणपणा बरोबर आमी आमचेंय जिवीत आमी आमचेंय क्रिस्ती जिवीत समोरूंक ह्या 4 भागांनी ह्या 4 उद्गारांनी आनी 4 ह्या क्रिस्ती जिविताच्या भागांनी आमी पळयला कशे भाशेन संबंद आसा तो आनी होच संबंद आमकां खुशालकायेन बरोवंक हेंच पुनर्जिवणपण जें आमी जेजूचें समोरूंक ताचें नवें जिवीत आमकां जण एकल्याक फावो जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादूर. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं जेजूच्या पुनर्जिवणपणाचे भागीदार आमी जाल्यात. हेच खातीर क्रिस्तापणाच्या पयल्या काळार तावन पास्काचे रातीक 9 शिसांक पवित्र स्नान दितात. आयचे रितीचो आख्खो सेवादूर पवित्र स्नानाचेर थारायलेलो पवित्र स्नानाच्या तयारेचो सेवा धरूंक. ह्या भागांत आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालता आनी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो करता. उदकाची तुस्त करून याज्ञीक आशिर्वाद घातलो आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाते घेवन याज्ञीक विचारलेल्या प्रस्नाक जबाब दिवन आमी आमचो भावार्थ परगटतले. एके वाटेन सैतानाक पाठ करतले आनी दुसरे वाटेन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान करतल्या. त्या उपरांत याज्ञीक आमचेर पवित्र केलोल्या उदकाचो शिवोर मारतलो आनी इतल्यान हो भाग सोंपतलो. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ह्या उदकाचो आमचेर शिवोर पडटलो. त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करून आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वाशी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं. सोर परवेदारा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आनी आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रोचल्याय आनी ओदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय. होच आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तोड कोणवालायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकलुटीचो उपाय कसो तुवें उदक रोचलें. कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे पोरचेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान भागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार आनी करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजू जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर जल्माच्या मानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास्क परबे सोमयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळूं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निखिपिली. ते पासत प्राचीत काळाची दोणवण आमी पाडले उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सोमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी काथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा चाकरी करूंक उत्तर दिवन केल्ल्यो बसावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सोयतानाक तुमी पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांत पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बोलोवण्यांक पाठ करतात मो? होय, हांव पाठ करतां. सोर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात मो? होय, हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितान जल्मलो. तांणी कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखिपिलो. तो मेलेल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उसव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मो? होय, हांव सत मानतां. बापा आनी पुतांतावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मो? होय, हांव सत मानतां. काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मो? होय, हांव सत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिला तो सोर पवित्रदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Dziwia łódka, Deł powitać mnie. Wow, dziwia łódka, Deł powitać mnie. So fula झाडात उदकातले नवे जिवीत उपसोदा तशे पातकी मुच्या आत्म्यांतलो नवो जिब्रान उपसोदा Wow, dziwia łódka, Deł powitać mnie. Wow, dziwia łódka, Deł powitać mnie. Dziwia łódka, Deł powitać mnie. Wow, dziwia łódka, Deł powitać mnie. Zosi Jezu वरवीं आत्म्यांतली उदकां मेळटा सुखपणां
Menta sufolai Utkad Atmia podvin Babaच्या भुरग्यांक देवीक सुंदराय Wow, wow, dziwia łódka Deł powitat miał Wow, wow, dziwia łódka Deł powitat miał भावार्थान काय आमची मागणी देवा मुखार आमी आतां उबारूया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खुशालकाय आनी सोडवणीची बरी खबर पोरचेक वांटूंक आनी जेजून दाखयले वाटेर पोरचेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या गांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिपडावन समेस्तांची राखण करूंक आनी पोरचेक गुलामपणांतली सोडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमी समेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खुशालकाय समारंभून एका दिसा पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावंक स्वर्गीय राज्यांत पावयतली वाट धरूंक आनी जेजूचे गोवाय कशे वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. कोश्टवतल्या मनशा कुडाक राखण आनी पेकोवणी सेवा दितोल्यांक गोठाय आनी मरून गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. दयाल बापा, आमचे काळजाचे ओथरेक तूं जाणय. कांय आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्या. तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचे धिरादीक गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुमी तुमच्यो वात्यो पालोयात. चवथो भाग दिनवासनेची बलिदानाची सेवा धरून. पास्काचे जागरणीचो माज म्हळ्यार पवित्र जेवण. जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी पवित्र स्नानाचो संस्कार हाचे मोदें संबोध आसा. आमचो पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेल्या आनी ताच्या बरोबर आमी पुनर्जीवन जाल्या. ह्या चवथ्या भागांत भितर सरतना वेदीचेर त्यांना भेटून
आमी आमचें जिवीत बापाक भेटोवया. Tuji delian favosalo Pritu menam kadilo Muncha chawauran kelo Pretoi tau tu kaudo Wakani tuka Wakani tuka Bapa Diamka jiwa udo Wakani tuka Bapa Diamka jiwa udo Tuji delian favosalo Dakvalin pedun gilo Musha chawauran kelo Betoi kau tuka soro Wakani tuka Bapa Diamka atmik pivon Wakani tuka Bapa Diamka atmik pivon म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सोर पुर्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोहिपासान मानून घे. पास्काच्या गुठांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुज्या दिव्य पोदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओखोत जावचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणडी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बळी. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार
निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Poet, 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 dol barato solves portu, sorgani sonsar bollat tuja voi bovan, utsorgi tu kazoi zoi, utsorgi tu kazoi zoi, solves bona cenavi etata kazoi, utsorgi tu kazoi zoi, utsorgi tu kazoi zoi. बापा खरोच तूं पवित आनी सगळी तुजी रोचतां तुका वाखाणटा, कित्याक तुज्या थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्माचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपसोता. उदेती थावन ओस्तमथे पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्यान पवित्र कर. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotoja. Sumia Jesu tuje moronami somoromtao, tuje punorjivon ponami porgotao, tuja yenya ami opretao. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टां मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागोत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां तांच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी सावंक निर्मी. तुका भेटयलोल्या सासणीक दान तो आमकां करून आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवन दांतवार मारयेचे भाग्यवन जुजे ती तिचो पोती तुज्या भाग्यवन धोरणदुताच्या आनी वैभवी रोगसाक्षाच्या आनी समेत भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांचे दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा
हे बळे वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाच्या आनी फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी दोन मुनियाराच्या बरोबर तुज्या पुता तुका जोडून गेल्लोल्या सगल्या पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोनवळ्या बापा संवसारांत शिपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय ह्या संवसारांतली तशेंच हेरां आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवंसो आसा तेन्ना आमची सगळीं दुकां तूं पुसून काडटलोय कित्याक आमी तुका आमच्या देवाक रूप पळयतले सासणाक तुजे सारकीं जातले आनी निरंतरी तुका वाकणटले क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं तांचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोरवेदार बाबा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय संखाय येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांक पळून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेक थांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान पुनर्जीवनपणान जेजूची शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हीच ती देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटा ती हे शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली
utor mogan घेता देवा utor मोडून वाहता तोशेंच आमकां फावो जाली देणूय देणी वांटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजीं जाता गोरी बाबोय सोगलीं जाता बाबा भुरगीं तुजीं जाता गोरी बाबोय सोगलीं Mogavanto sata misa Solta gora, solta gava Domdomos me betoneco Usmaramcha chivitaco Zata pritve sakshe divo Zata sorgar sontos tuzo Zata pritve sakshe divo Zata sorgar sontos tuzo Bukek lagun, pirek lagun Bauboin rota, dukim budun Sonia ami, sonsar fulun Duka pusun, karsa busun Goce votan, pagrum neson Borwashachi diuli peto Goce votan pagrum neso Borwashachi diuli peto प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा
पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे पोरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां खोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, तुमकां आयच्या दिसाची पास्कांची सगल्यांक तुमकां परबीं. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालचो, तुमच्या काळजांनी शांती आनी मोग वचचो आनी ह्या जिव्या जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तुमी जिवन सगल्यांक ताजें जिवीत परगट करचें. आयच्या दिसाक शांतीन बरे भाशेन मांडावळीन सगलें जालें म्हूण हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. संस्थेच्या नांवार देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक परबे दिसा सोर परवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोयालपणी सगल्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोमतोच संतोषपरीत काळजांनी तुमचें पुनर्जीवनपण तुमी संवरमतात. उतरावर्त्या आनंदान सासणाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावूंक. आमेन. आनी सोर परवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. Monatlo ciwo calo soj, soj, soj. Monatlo Jezu solo soj, soj, soj. Monatlo ciwo calo soj, soj, soj. Monatlo Jezu solo soj, soj, soj. Surpoveda rusnara, koji koso ponaco. कोणाच्या दोन साईत जिविताच्या तोडणारा दोल्लीर गुलाम मोरणाचो कोणाच्या दोन साईत मनांतलो जीवन जालो सोय 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 कोणांतलो जेजू सोलो सोय 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 Monatlo ciwo zalo soj, soj, soj. Ponadlo Jezu solo soj, soj, soj.